आमचे चिंतून तकली जाली बेजार. मंत्री गोंयकारांक कित्याक कोत्ता फुगार. भायले गांठी येवन रस्त्यार कुशीक बसोन बिझनस कोतात सोबार. आमचे गोंयचे 40 आमदार गोंयकारांच्या फाटीक लागोन कोतात काबार. लोकांक कामां मेवना म्हूण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून जोडटात आपलो म्हयन्याचो पागार. गोंयचो पूत मेकलोन धंदो करूंक फुडें सरलो. ताच्या फाटीक अर्जेंटिनाचो बुकूल लागलो. सेक्शन 30 पोलावन ताका पुलिसांनी व्हेलो. ताका सोडूंक गोंयचो सगळो लोक चाडलो. नवो नुस्त्याचो बाजार बांदलो. तो बाजार बांदूंक एकलो फुगार जालो. फुगार जातोच पळयात हांवूच नको सायबा कसलो देंवचार ताचेर बसलो. दुबय मार्केट तो म्हणूंक लागलो. आख्या संवसार भर लोकांनी फोटो पळयलो. दुबय मार्केट केला कोणाच्या फायद्याक व्हडलो धूड तुमच्या बोल्सांनी बोल्लो. फॉर्मालीन लावून नुस्तें हाडटा कर्नाटकाचे. रेड माल्ली नुस्तें हायल्यार पडटलें कॅन्सराचे. बीजेपीन प्रेशर घालून तळमळ केलें गोंयकाराचे. लोक पिसोनूय आयकोंक फोटींग आमदाराचे. सगळे गोंयकार आमी फुडें सरोया. सिद्धेश भगताक आमी सपोर्ट करुया. गोंयकारां पासो जुस्ता सगळ्या तरणाट्यांनी ताच्या सांगाताक रावया. सोसून सोसून म्हणून कितले सोंसतले. वेळ लागीं पावला गोंयकार फाटीक लागतले. त्या दिसाक तुमी कालसांव सोडून लामण्याच्या होमट्यांनी धांवतले. सिद्धेशा वसले आमकां मनीस गोंयांत जाय. तेन्नाच गोंयकारांक आमकां मेवतलो न्याय. फुडल्या एलिसावांक नवे आमदार बिचून हाडया बाय. चिंतून निवडून हाडात गोंयां आनीक पाड जावंक दिवं नाकाय. फॉर्मालीन नुस्त्याक लायता तशें मंत्र्याकूय लावपाक जाय. तेन्नाच सुदोतलो दलाल अर्जेंटिनाचो पाय.